घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान म्हापशा शेटये वाठारांतली उदकाची बांय रातोरात जमनी भितर ओडली। बांयेच्या कुशीक दवरिल्ली दुचाकी गाडी लेगीत मातये भरवण जाली। देखून थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्या। पावसाक लागून देग कोसळपाची शक्यताय आसा। ताका लागून उदका स्त्रोत खात्या कडेन बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी केल्या, अशें हळडणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी ह्या घडणुकेची पळोवणी जाले उपरांत सांगलें। सकाळी 4:30 सुमारे एक घटना घडला। तर आता आम्ही सकाळी काउन्सिलरांनी सांगलेले आमच्या मातशें पळया म्हणून त्यांच्यानी फायर ब्रिगेड वगैरे घालिल्ली त्यांनी फायर ब्रिगेड आणि यांची गाडी पुलिसाची गाडी येयली आणि त्यांचे मनीस येयली चॅक करून गेला जाता कितें आमी करता म्हणून सांगून गेला। सो आतां पावस पडटा सद्या हांव पळोवपा आयला कित्याक एक फावटी म्हाका शारांत रावता काउन्सिलरान म्हाका सांगलें अशें जालें म्हणून हांव रोखडो आयलो। हांव मामलादाराको पासून उलयलां, मामलादार सांगला चला की आयलो सकाळीं परत येता। आतां पावस आसा तेन्ना थिंगाय डेंजर थिंग बेगीर वचपाक तें आनी कलेक्ट जातलें। सो हांव WRD को उलयलां तें बांय सामकें करपाक, कित्याक इट्स अ पब्लीक वेल तेन्ना WRD कबूल करपाक आनी म्युनिसिपालिटी ज्युडिक्शन जाय। सो एक म्युनिसिपालिटी रेजोल्युशन आमचो तारक बाब हाडलो आनी मागीर हांव लेटर करतलो आनी WRD हें काम घेतलें। आतां ती बायक पळटी बायक काडून पडटली म्हूण पावस पडटा तेन्ना ह्या दिसान सामकी सॉफ्ट आहा माती त्या सायडीन आनी हिंग शिमीट आहा आमकां कांय कोन्ना सकला लूज आसा सगळें पडलें आनी लोकूय पडलो भितर। तें इमर्जन्सी इज टू सेव अ ह्युमन लायफ एंड टू सेव अ हावस, कित्याक हें बॅल्कनी पासून पळय हिंगा आसा ते बॅल्कनी पासून कलेक्ट जातलें भितर। सो आमी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्शन घेवपाक सोदतात। सो तेका हांव डेप्युटी कलेक्टर पासून उलयलां कित्याक एक चिंचाचें झाड आसा फाटल्यान तें देगेर आसा, तेजे रूट्स कांय दिसना जाता ते आनी वाऱ्यान पडप घराचें पडप तो बांयत पडटलो, कोणा डॅमेज जातलें नाल्यार मनशा पासून हें कितें जावपाक जाता। सो ते कट करपाक थिंगाय आमी मूव करतले अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी सगळें करून घेतलें कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी लोक भरपूर यूज करता हो वेल आनी लोकांक आनी हो बांय केन्ना चुकना म्हणून म्हाका सांगलां।